कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाव हाडू बेसाव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाव हाडू बेसाव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे कारण बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोरयेचे जिणेचो मिस्तेर. मोरयेक सोडूनदाराची आवय जावन विसरून काडलेली कशी ती देवाची आवय कशी जावन आसा म्हूण समजून घेवंक आमी प्रयत्न करता. बुडवे गब्रियेलान तिका इस्बी हाडलेल्या वेळार मोरयेन आमच्या बाबतीन कबलात दिली. गब्रियल तिका सांगता आनी पळय पवित्र आत्मो तुजेर येतालो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावटी घालतली देखून तुजे तावन जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटाले.
तेव्हा मोरयेन म्हळें पळय हांव सरेस्पराची साकण तुज्या शब्दा म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तुजे ससेलो गेलो. देवाच्या मांडावळे प्रमाणे ताच्या एकल्याच पुतान जेजू क्रिस्तान देवाच्या शब्दान मनशा कुळाच्या जिणेंत वांटेली जावंक आसले. विशेश तरान जेजू क्रिस्ता थंय आसलें दैवीक सैम मनशा कुळ थंय आसलेल्या मनशा सैमा थंय एकवट जावंक आसलो. देवाच्या बाबतीन बोडव्या गब्रिएलान कबलात विचारली मनशा कुळांतावन. मनशा कुळाच्या बाबतीन मोरयेन तिका जाप दिली. अशें देवा सैमात आनी मनशा सैमा मध्ये एकवट जालो. हो एकवट देवाच्या एकल्याच पुता थंय जालो. ह्या एकवटाचे बाग आमकां फावो केलें देवान. त्या मिस्तेरान आमी वांटेली जावन आसा. सोडवणेचो मिस्तर देवाचो मिस्तेर जेजू क्रिस्ताचो मिस्तेर आमचोय तो मिस्तेर जावन आसा. आमची व्हडवी गाय जावन आसा. आमकां तो अभिमान दिता. जेजू क्रिस्त मनीस जाल्ल्या वेळार मनशाच्या जिणेंत हर एकांती तो वांटेली जालो. आपणाचे देव पळोवन ताणें व्हडवी गाय राखून दवरूना. मनशा सैम घेतलें. मनशा सरी सामान जालो. कालतो जालो. मोरणा पर्यंत कालतो जालो. कुर्साच्या मोरणा पर्यंत कालतो जालो. हर एका संगतींनी आमच्या सैमांत देवाचो पुत्र देवाचो शब्द वांटेली जालो. तो तितलो वांटेली जालो की देवाचो शब्द तो जावन आसलो जाल्यार 3 दीस दुसरो जावन आसलो जाल्यार थोड्यांनी चिंतलें ओ मनीस न्हय गी जुजेचो पूत न्हय गी ताचे भाव म्हणच्या हांगा आसात न्हय गी. आनी आपण जे देव सैम ताणें लिपयलें आनी मनशा सैमान संपूर्ण तरान वांटेली घेतलो. चिंत्या एका लग्नांत दादलो आनी स्त्रिये मदल्या आसचें लग्न. दादलो तितलो स्त्रियेचो मोग करता गे आपूण ग्रेस्त व्हडलो माणसान आसलो जाल्यार तिच्या प्रमाणेच जिवंक प्रयत्न करता. जी येता आपणाची व्हडवी गाय दाखयना बगार तिका मोगान वेंग मारता. तिका आपणाचो संपूर्ण तरान मोग दिता शिवाय आपणाची व्हडवी गाय दाखयना. असो अर्थ कितें? तो निसा की त्या स्त्रियेचो मोग करता म्हणून ताका ताची व्हडवी गाय स्थान मान कांयच नाका बगार स्त्रियेचो मोग करता. त्याच प्रमाणे जेजू क्रिस्तान केल्या. बापाक सरी सामा ससनाच्या जिणेंत जावन आसले ताचे पूण आपणाची व्हडवी गाय ताणें दाखोवंक ना. लिपयली. मनीस जालो आनी मनशा सैमांत आसची काय सगळी ताणें भोगली. बातका एका शिवाय हर एका संगतींनी आमकां सरी सामान जालो. दुबळीकाय नेणटेपण अस्कतकाय तान बोको पुरासान एकसूरपण आनी कितें ताका भोगोवंक मेळ्ळो ना. बातकाची ताळणी समेत आयिल्ली ताचेर. सैतानान नाडलें ताका. हर एका संगतींनी आमच्या मोगान तो तितलो पेटलो की हर एका संगतींनी आमचो तो वांटेली जालो. तर आमी कितें करी जाय? जर तर एकलो दादलो आपणाच्या स्त्रियेच्या मोगान तितलो पेटता की आपणाची व्हडवी गाय कुशीन दवरून तिच्या चाली प्रमाणे सिजी येता जाल्यार तिणें कितें करी जाय? आपणाच्या दादल्याक पसंत जावच्या प्रमाणे चला जाय. कुशीकाच्या प्रमाणे चला जाय. हें खंडीत जावन आमी जाणा. तर सर्वेस्परा देवाच्या एकल्याच पुतान मनशा सैम घेतलें जाल्यार त्या सैमांत आपणाक वांटेली गेलो जाल्यार संपूर्ण तरान घेतलें जाल्यार ताची अस्कत काय सगळी घेतली तर जाल्यार आमी कितें करी जाय? देवाच्या सैमांत आमी वांटेली जाय. देवाच्या सैमाक आमकांच आमी समर्पण दी जाय.
त्या स्त्रियेन आपणाच्या दादल्याक संपूर्ण तरेन समर्पण दी जाय. ताच्या हातांत आपणाची जिणी ताणें घाली जाय. मोगाचो गुर्तू हो. तर देवाच्या शब्दाच्या हातांत, ताच्या उस्क्यार, ताच्या वेंगेंत आमचे सैम आमी घाली जाय. आमचे सैम म्हळ्यार मनशा कुळाचे सैम इन जनरल म्हूण सांगूंक जायना. तुजें आनी म्हजें वैयक्तीक सैम म्हणटा हांव. तुज्या जिणयेंत, म्हज्या जिणयेंत, आमच्या आलोचनेन, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या संबंधान, आमच्या दिश्टेन सर्येकांती आमी देवाच्या सैमाच्या उस्क्यार आमकां घालूंक जाय. ताच्या मांडावळे प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. तेन्ना मात्र ती जिणी फळां बरी जाता. फळां बरी जाता न्हय जेजू क्रिस्ता थंय ताची जिणी सदांच फळां बरीत, पूण आमचे थंय जर तर ती स्त्री आपणाच्या गोवाच्या मोगाक एक सरी जावन सहकार दिवन आपल्याच्या गोवाचो तितलो मोग करता गे, संपूर्ण तरेन ओपचून दिता गे, तेन्ना कितें जाता? तांकां तांच्या लग्नाचो प्रतिफळ जावन ती वाडटात, तांकां भुरगें जाता. वय आमी आमकांच समर्पण जेजू क्रिस्ताक देवाच्या शब्दाक दिल्ल्या वेळार आमचो शब्द देवाचो शब्द जाता. समजून घेवंक जाता गे भाव भयणीनो. आमचो सैम देवाचो सैम जाता, सैम जाता. आमचो शब्द देवाचो शब्द जाता. आमची दिश्ट देवाची दिश्ट जाता. आमची आलोचन देवाची आलोचन जाता. आमची ओढणी देवाची ओढणी जाता, पुताची ओढणी जाता. देवाचे प्रतिरूप आमच्या रक्ता मासांत येता. आणि म्हाका जिवोवंक दुसऱ्या कारणच ना. बट फॉर जीसस क्रायस्ट देर इज नो मिनींग फॉर माय लायफ. आपणाच्या गोवा शिवाय त्या स्त्रियेक जिवोवंकच नाका. आपणाच्या जिणेचे मोल हक्क तिचो घोव जावन आसा, जावंक पावता. न्हय एका कानुना प्रमाणे बागार मोगाच्या बाबतीन तिका जिवोवचें म्हळ्यार आपणाचो घोव. आपणाचो घोव ना जाल्यार तिका जिवण नाका. तशेंच ताका आपणें जिवोवचें म्हळ्यार आपणाची बायल, तिचे शिवाय आपणाक जिवोवंक नाका. हें जावंक पावलें जेजू क्रिस्ता थंय. ताका मनशा सैमाक जिवोवंक जाय आसलें, कित्याक आमकां जीव आसूंक मेळच्या खातीर. तर आमचें तोंड कितें करूंक जाय? देवाच्या सैमाच्या लक्षान आमच्या जिणयेंत येवंक जाय. जेजू क्रिस्तान मनशा सैम घेतलेल्या वेळार सैम मात्र घेतले न्हय, ती सैमाची अस्कत काय, त्या सैमाची पिडा, दूख, कंत, बेजाराय, भूक, ताण, एकसुरपण आनी पुरासाण सगळें ताणें घेतलें. तर आमी कित्याक फाटीं सरता जेजूच्या सैमाच्या, देवी सैमाच्या थैमान वांटेली जावंक? वय आमी सांगूंक पुरो ना, आमी वांटे फाटीं सरिना. देवाच्या सैमांत वांटेली जावं प्रयत्न करता. वय प्रयत्न करता, पूण तुजे जिणेंत घडटा कितें? जर तर ती स्त्री गोवाचो इतलो मोग समजता आनी सहकार दिता, पूण आनी एकलो आयले जाल्यार तिका आनी एका पळयता आनी कुशीन गुंता तर जाल्यार तिचें उतराक मोल आसा गी? तिका त्या दादल्याचो मोग फावो गी? तशेंच घडटा न्ही गे आमच्या जिणयेंत. जेजू क्रिस्तान आपणाकच खाली केलो आनी आमच्या जिणयेंत वांटेली जालो. आमच्या जिणयेंत तितलो वांटेली जालो की ताकाय रोडोवंक जालें, ताका ताणबूक जाली, ताचें रगात व्हांवयलें ताणें. आनी आमचे थंय घडणांतले हजारांच्या हजार वांट्यांनी ताचें तें घडूंक ताणें सोडलें, म्हणजे कुर्साच्या मोरान. देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या जिणयेंत आमी वांटेली जावच्या खातीर हो व्हड गूंड मिस्तेर, सोडोणेचो मिस्तेर आमच्या बाबतीन मरयेन दिल्ल्या कबलातीन घडलो. आनी एक हांव तुमकां सांगूंक प्रयत्न करता भाव भयणीनो. देव सैम जेजू क्रिस्ता थंय ससनाक आसले, देवाच्या शब्दांत थंय ससनाक आसले, ससनाच्या ससनाक आसले.
म्हूण मनशा सैम मनशा थंय सत्संग नातले देवान रचल्या उपरांत मात्र मनशा सैम आयले समजून घेया देवाचे सैम देवा थंय बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान थंय देवाच्या शब्दांत थंय ससनाच्या ससनाक आसले आसा ससनाच्या ससनाक पूण मनशा सैम मनशा थंय ससनाच्या ससनाक नातले ताका रचलेल्या वेळार मात्र ताका आयले अशें म्हणचें जाल्यार ससनीक जिणेंत जेजू क्रिस्ताचें देव सैम पयलें मनशा सैम आयले मागीर पूण तात्कालीक जिणेंत म्हणजे सोडवणेच्या मिस्तेराच्या जिणेंत इन द लायफ ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द इन्कार्नेशन देवाचे सैम जेजू क्रिस्ता हे जय जाल्यार मनशाचे सैम जेजू क्रिस्ता सोडवणदारा हे जय जाल्यार मनशा सैम आसा जय आसले म्हळ्यार वो मिस्तेर घडच्या आदी मनीस देवाच्या रस्त्यान जावन मनीस आसलो मनशा सैम आसले तात्कालीक जिणेंत मनशा सैम पयले सासनीक जिणेंत देवीक सैम पयले अशें म्हळ्यार मनशा सैम देव सैमाचे वर्ते म्हूण न्ही पूण मनशा सैमाचो अर्थच जेजू क्रिस्ताचो देव सैम मनशा सैमाचो अर्थच सोडवणेचो मिस्तेर देवान खंयची एक वस्त घडलेल्या वेळार ताका एक उद्देश आसा ताका एक कारण आसा देवान मनशा सैम घेतलें ह्या सोडवणेच्या मिस्तेरा खातीर सोडवणेचो मिस्तेर घडलो न्हींच आमच्या सलोसां खातीर पूण आपूण देव आपूण मोग जावन आसा म्हणून आपूण मोग जावन आसा म्हणून मोगाचो वर्तो ताणें ताची साक्ष ताणें दिली जेजू क्रिस्ता थंय आमकां सर्वेस्परा देवान रचलां सोडवणेच्या मिस्तेरा खातीर सोडवणेचो मिस्तेर ताणें घडलो ताका आमचे थंय आसो मोगा खातीर ताणें हो घडलो मोगा खातीर कित्याक देव मोग जावन आसा ताचे सैमच मोग जावन आसा देखून पयल्या सुवातेर आमच्या सैमांत कित्याक आमी सोडवणेच्या मिस्तेरां वांटेली जाता आमी अभिमान घेवंक जाय संतोष घेवंक जाय दुसऱ्या सुवातेर देवाच्या देवी सैमाचे वांटेली जावंक जाय आनी कशें क्रिस्तान आमच्या सैमांत न्हयच सैमांत आमच्या सैमाच्या हर एक लक्षणांत पातकाच्या हर एक लक्षणांत वांटेली जालो गी तशेंच जेजू क्रिस्ता थंय आसच्या देवी सैमांत आमी हर एका संगतींनी वांटेली जाय ही जावन आसा खुशी देवाची सोडवणेच्या मिस्तेरा थंय हे संपूर्ण तरान दिसून येता मोरये थंय ही ओडवी गाय आमी समजून घेवंक जाय भाव भयणीनो मोरयेक आमी मोरयेचें देवसां करता आसतना एक फूल व्हरून ही म्हाजे मुखार दवरल्यार पावना एक गायन केल्यार पावना आनी दर ओडोन कोणसाचो एक कण तेर्स गेल्यार पावना मोरयेची देख घेवंक जाय मोरयेची आमी भुरगीं जावन आसा एक पोपडे उंकुल्लें पोलू तें फूल काडून आल्तारीर दवरचें न्हय आमची जिणी आमचें जिवीत सोबीत एक फूल जाय आमी मोरयेची भुरगीं नितळ भुरगीं आमची आवय मोरये पातकाविने तिका जिवोचें बाग रसपरा देवान फावो केलें जर तर आमी तिचीं भुरगीं आमी पातकाविने जेजू क्रिस्ता बरेंच पातकाविने जिये जाय अशें सोडवणेचो मिस्तेर आमचे थंय परजळटा आमची आलोचन आमची उतरां आमचे चिंताप आमच्यो कर्ण्यो आमचो संबंद आमच्यो ओडण्यो क्रिस्ता बरी जावंक जाय अशें देवाच्या सैमांत आमी वांटेली जाता कशें देवाचो चवथ मनशा सैमांत वांटेली जालो पूण आसा एक बदलावण कितें गी म्हळ्यार हाचो गूण अर्थ समजूंक तुमी प्रयत्न करा भाव भयणीनो देवाच्या सैमान मोरयेच्या कुशींत
मनशा सैम घेतलेल्या वेळार मनशाचो जण पर्सन थंय नातुरलो. देव शब्दाचो देवाचो त्रिंदाचो दुसरो जण आशिल्लो. देव थंयमाचो त्रिंदाच्या दुसऱ्या जणांतय देवाच्या पुतांतय देव सैम आनी मनशा सैम एकवटले. आनी मोरयेच्या कुशींत मोरयेचे मांस आनी रगात घेवन सादारण दुसऱ्या भुरग्या बरीच तें वाडलें. ताका मनशाच्या वैयक्तीक वा पर्सनालिटी नासली, देवाची पर्सनालिटी ताका आसली. कितें मोरयेच्या कुशींत घडलें गी तें सोडवणच्या मिस्टरान घडलें. तें आमचे थंय घडोवंक जाय. तो सोडवणीचो मिस्टर आमचे थंय घडोवंक जाय. अशें म्हळ्यार मोरयेच्या कुशींत मोरयेचे मांस आनी रगात घेवन चरित्रे प्रमाणे जेजू क्रिस्त जल्मालो. पूण आमच्या जिणेंत तोच जेजू क्रिस्त तेंच दैवीक सैम चरित्र प्रमाणे जिवो जल्मोवंक जायना. पगार गुपीत मिस्टरा प्रमाणे जिवोवंक जाता, मिस्तीक जिणेंत जिवोवंक जाता. आमी केन्ना क्रिस्ताच्या जिणेंत क्रिस्ताच्या दैवीक सैमांत क्रिस्ताच्या मनशा सैमांत क्रिस्ता सवें मोरये सांगाता वांटेली जावन हर एका संगतींनी जियेता गे तेन्ना क्रिस्त सवें आमी जियेता. आनी क्रिस्ताची कृपा आमकां बोळ दिता. क्रिस्ताचो शब्द देवाचो शब्द आमकां गिन्यान दिता. आमी उज वाडायिल्ले जावंक पावता. वी बिकम एनलायटन्ड पर्सन. आमच्या काळजांत मोगाची उब येता आनी क्रिस्ता खातीर मात्र जिवंक आमी प्रयत्न करता. जेजू क्रिस्त येयलो जाल्यार आमच्या खातीर बापाच्या कुशे प्रमाणे आमच्या खातीर पवित्रत्वाच्या शक्तीन जियेलो. तशेंच आमी बापाच्या कुशे प्रमाणे मोरये सांगाता मोरये बरी जेजू क्रिस्ता खातीर मात्र जियेता. तेन्ना कितें मोरयेच्या कुशींत देवाचो शब्दा मारिपात घडलें गे म्हणजे देवाच्या शब्दान मनशा सैम घेतलें गे तशें आमी कुरपेंत आमच्या मनशा सैमांत देवाचे शब्द सैम घेता आनी सदां काल देवाच्या सैमांत एकवट आमी आमी जियेता. हें घडलें मोरयेच्या जिणेंत. त्याच खातीर तिका तिची कूड मेल्या पण कुसोंक ना. देवान तिका रासली, सर्गार तिका कुरवार केली. ही जावन आसा आमची आवय. तिची देख घेवन देवाच्या शब्दाक खालतीमान घालन ताच्या कुशेप्रमाणे जिवोवची कृपा सरस्वो देव आमकां दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. Chegar
वाळे कुटेस वेंगे तुझ्या सदा समांडव Pon सांडून आयलो या संवसारी मनशारूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव आयलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय या संवसारी मनशारूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव आयलोय तूं सूर्या परी Jesu barca naman tuka Jesu barca wendan tuka mesawang chegar wale kutesa wengin tuja sada samandama mesawang chegar wale